आचारसंहिता लागू जाल्यार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक आडमेळी सरकार मागता आनीक एक म्हयन्याचो प्राझ याचिकादार म्हणटा अधिवेशन फुडें धुकलात हायकोर्टान निकाल दवरलो राखून। बेकायदेशीर जमनी बळकावपाच्या केशींत एसआयटीन अटक केल्ल्या चारूय आरोपींक कोर्टान जामिनार सोडले। शेट्टी मडकईकारा उपरांत सफी दिरेशाक आज जामीन। पंचायत मंत्री साधता स्वार्थ वेचणूक धुकलून प्रशासक घालपाचे कारस्थान हायकोर्टान सरकार एक्सपोज। 2017 ची वेचणूक जाल्ली जुनात तेन्ना पावस लागलो ना काँग्रेसीचो प्रश्न। विश्वासमता आदींच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेचो राजीनामो महाआघाडी सरकार कोसळ्ळे। सुप्रीम कोर्टान विश्वासमताक स्टे न्हयकारताच ठाकरेची घोषणा। विधान परिषदेचे वांगडी पदूय सोडले। ठाकरे सेनेचे वता वता हिंदुत्व मंत्रिमंडळाची ताकतिकेची बसका घेऊन औरंगाबादाचे केले संभाजीनगर पुण्याचे जिजाऊनगर आपल्याच मनशांनी दगो दिलो उद्धवाची दुका। सांग्यार आयआयटी पर्यावरण सांभाळून दोंगर कापचे ना झाडा मारचे ना जमनीर भरावूय ना आमदार मंत्री फळदेसायाचे आयआयटीचे टीमीक घेऊन उग्यात जमनीचे इन्स्पेक्शन। देशात कोविडाच्यो 14,506 नव्यो केशी एक्टिव्ह केशी 99,000 वयर गोंयांत दिसाक नव्यो केशी 200 वयर सक्रिय केशी तेकल्यो हजाराक। उपराष्ट्रपती खातीर वेचणूक 6 ऑगस्टाक सध्याचो उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूचो कार्यकाळ सोंपता 10 ऑगस्टाक राष्ट्रपतीची वेचणूक 18 जुलयाक। महाआघाडी सरकार कोसळ्ळे बीजेपी शिंदे सेनेचे नवे सरकार घडोवपाची तयारी। मुंबईत बीजेपी गोंयांत शिंदे सेनेचे सेलिब्रेशन। देवेंद्र फडणवीस जाता नवो मुख्यमंत्री। पीडब्ल्यूडी जेईचे 170 वादग्रस्त पोस्ट स्क्रॅप करचे पडले। कोर्टान मेतेर जावचे आदी पीएसआय पोस्टूय स्क्रॅप करात थंयूय जाल्यार सेटिंगा गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी। गोंयच्यान केरळात बेकायदेशीर सोरो व्हरतना केरळी कर्नाटकात अटक। 1 कोटी रुपयाचो सोरो आनी ट्रक जप्त। कारवारा यल्लापूर शिरसी हायवेचेर एक्सायज खात्याची ॲक्शन। गोयची पहिली पिंक रिक्षा लॉन्च। रोटरी क्लब आणि गोंय सरकाराचो उपक्रम। पहिली इलेक्ट्रिक रिक्षा म्हापशेच्या प्रिती केरकाराक। पहिली ट्रीप आमदार नगराध्यक्षाक। दोन 2001तल्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मॅचीचे तिकेट स्कॅमाचे केशींतल्या आरोपी आड कांयच पुरावे ना। मडगांव जेएमएफसीचे निरीक्षण निर्णायक सुनावणी 8 जुलयाक। गॅमलिंगाचो टॅक्स स्लॅब थारावपा विशीं निर्णय गोंयांत कसिनोंक खासा त्रातामेन मागिल्ल्यान धुकल्लो। ऑगस्टाचे बसकेंत गॅमलिंगाचेर 28% जीएसटी सध्या आसा तस्सो। नुपराक तेको दिलो म्हूण उदयपुरात कन्हैयाचे शीर धड वेगळे करपी दोगा जिहादींक राजस्थान एटीएसान उखल्ले। केस एनआयए कडेन। पाकिस्तान लिंकाचो दुबाव हेरांचो सोद। जीएसटी मंडळाचे 47व्या बसकेत जीएसटी आयटमांचो विस्तार। प्री पॅक्ड लेबल्ड मांस नुस्तें धंय पनीर म्होंव भाजयो 5% जीएसटी सकयल। श्रीलंकेत इंधनाचो शुकशुकाट। सरकारी पेट्रोल पंप बंद। श्रीलंकेत येरादारी ठप्प जाल्ल्यान जमा रशियाकडच्यान सवाय भितर कच्चे इंधन उखलपाचे यत्न। आझाद मैदानाचेर मुख्यमंत्री आणि उपासाक बशिल्ल्या अंगणवाडी सेविकांची गाठ भेट। मुख्यमंत्री म्हणटा बायला भुरगा कल्याण सचिवाक मेळात। मेतेर जावंक मुख्यमंत्र्याचो न्हयकार। कोमुनिदाद कोडाचे प्रस्तावित सरकारी दुरुस्ती आड कोमुनिदादीचे रेव्हेन्यू मंत्र्याक निवेदन। शिष्टमंडळ मेळ्ळे मंत्र्याक कोमुनिदादीच्या अडचणींनी लक्ष घालपाची मागणी।
बुमराच्या पुढारपणात भारताची क्रिकेट टीम 5व्या टेस्ट मॅचीत लढतली इंग्लंडाआड.